एक्सपोजिशन ओल्ड गोवा ह्या फायच्यान सुरू जाता फ्रॉम 21 टील 5 जानेवारी. ताका लागून ट्रॅफिक पुलिसांनी जे डिवोटीज येतले जावं लोक विजीट करतले तांकां लागून ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्लो आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल जितले आमचे डिवोटीज जावं लोक येतले तांकां अपील आसा जे पणजेच्यान येतले तांणी सगळ्यांनी कॉजवे रोड ओपन आसतलो. कॉजवे रोड जे ओन्ली एक्सपोजिशनां येता ते कॉजवे रोड तांणी येवचो जावं कदंबा प्लाटो जो हायवे आसा थिंच्यान येवचो आनी तांकां पार्किंग आसा हे बाकिया प्रॉपर्टी म्हूण आसा थंय 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर पार्किंग आसा. त्या भायर थंय जे PWD म्हणजे पर्सन वीथ डिसेबिलिटी तांकां आनी जे सिनियर सिटीजन आसात जे पासीस एक्सपोजिशन सेक्रेटरीएट इश्यू करतले तांकां थंय पार्किंग केल्लें आसा. सो थंय 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी ज्यो बशी येता त्यो बाकिया प्रॉपर्टींक तांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. आतां थंय मागीर जे आयले तांणी पार्किंग केलें जे पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज आनी जे सिनियर सिटीजन आसा तांच्यान चलपा जायना जावं तांचे कडेन पासीस आसा ते पासीस तांकां असले पासीस इश्यू करतले थ्रू ओल्ड गोवा सेक्रेटरीएट. हे पासाचे सॅम्पल आसा. हे पासीस तांकां आयदर थ्रू चर्च मेळटले ऑर सेक्रेटरीएट मेळटले. हे पास तांकां भितर वचपाक आनी पार्किंगाक हो तांणी पास डिस्प्ले करचो जावं आमचे ट्रॅफिक पुलिसाक दाखोवचे. सो हे पास ऑनर जातले आनी तांकां पार्किंग लॉटां जे पणजेच्यान येता जावं हायवेन येता तांकां बाकिया प्रॉपर्टींक तांकां पार्किंग आसतलें. आनी थिंच्यान ह्या फावटी एक्सपोजिशन आनी जावं गव्हर्मेंटान तांकां फॅसिलिटी दवरल्या ई रिक्षा दवरल्या आनी बग्गी दवरल्या. थिंच्यान तांकां मागीर सेंट कॅथड्रल आसा पळय थंय वचपा लागून तांकां स्पेशल प्रोविजन केल्लें आसा. आतां सेम पास जे सावथा सुकून येतले जे आमचे वास्को मडगांव जावं सावथ गोवाच्यान येतले तांणी रोड फॉलो करचो पिलार वयचे जंक्शनाक. पिलार कडच्यान रायट घेवन वाया मांडूर तांणी नेवरा जंक्शन येवचें आनी नेवरा जंक्शन आयले जाल्यार जे सावथाच्यान येता जावं आगासाय बी खंयच्यान तांकां पार्किंग आसा एला फार्म. एला फार्माकूय सेम पासीस आसा थंय तांकां पार्किंग फॅसिलिटी केल्या. थंय सेम तांकां शटल सर्वीस दवरल्या. बसीस आसतल्यो प्लस PWD म्हणजे पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज आनी सिनियर सिटीजन तांच्यान जायना थंय तांकां ई रिक्षा आनी हाजी सोय केल्ली आसा बग्गीची. आतां जे नॉर्मल जे येतले पणजेच्यान तांणी सगळ्यांनी कॉजवे ऑर कदंबा प्लाटो जो बायपास आसा तो रोड घेवचो आनी जे कोण कदंबा प्लाटो रस्त्या वयल्यान येतले तांकां हायवेचेर आमी ऑपोजीट ही आसा सेंट झेवियर अकॅडमी थंय न्यू पार्किंग लॉट केल्लो आसा. थंय एक 400 गाडयांचें पार्किंग आसतलें. तांणी थंय पुलीस ट्रॅफिक पुलीस थंय आसतले थंय पार्किंग करचें आनी थंय पार्किंग करतकर थिंच्यान रस्तो केल्लो आसा तो डायरेक्ट पंचायती कडेन पावता. थोडे डिस्टन्स आसा जे चलत पंचायती कडेन पावता. दुसऱ्यो ज्यो सावथाच्यान बशी येतल्यो ज्यो बशींक आमी कुंकळकार स्कूल ग्रावंड म्हण आसा थंय तांची पार्किंग वेवस्था केल्ली आसा आनी गाडयांची वेवस्था केल्ली आसा. दुसरें एनिमल हजबंड्री आसा तातूंकय पार्किंग केल्लें आसा. जे फोंडेच्यान येतले ते लोकांनी थंय रेल्वे ब्रिज क्रॉस जालो की थंय पिंटो गॅरेज म्हण आसा थंय व्हडलो पार्किंग लॉट आसा. सो लोकां कडेन हांव मागता ते पुलीस आसतले तांणी थंय पार्किंग करचें. थिंच्यानी तांकां चर्ची कडेन लागीं येवपाक दर्शन घेवपाक तांकां सोय केल्ली आसा शटल सर्विसाची. आतां मागीर परत बाकिया प्रॉपर्टीच्यानूय शटल सर्वीस आसा. परत एला फार्मांतल्यान शटल सर्वीस पिंटो गॅरेजी कडच्यान शटल सर्वीस आसा. इवन ते हायवे जो न्यू पार्किंग जाला सेंट झेवियर थिंच्यानी प्रोविजन काल डिस्कस जाला की थिंच्यानी बग्गी बी कितें दवरतले. हें जाल्यार पार्किंग लॉट. जे जनरल पब्लीक येता फॉर एग्जाम्पल आतां पणजेच्यान येता ते हायवेर तांणी पार्किंग करचें थंय आपली गाडी पार्क करची आनी मागीर तांणी चलत एकदम लागीं ते पंचायती कडेन पावता ते लागीं पावतले. जे सावथाच्यान येता जे पिलार चुकून येतले जावं मांडोर चुकून येतले तांणी आपल्या गाडी एला फार्म आनी एनिमल हजबंड्री पार्क करून थिंच्यान शटल सर्वीस ऑर चलत एकदम लागीं पावतले तांणी येवचें. जे गोंदाळी बी चुकून येता तांकांय पार्किंग थंय फेरी पॉयंटा कडेन केल्लें आसा. आनी जे फोंडेच्यान येतले ताणें आतां हांवें सांगलें तशें पिंटो गॅरेजी पार्क करपाचें आनी थिंच्यान शटल सर्वीस येतले. जे लोक फेरयेन येतले जावं नेक्स्ट आसा वॉलंटियर्स आसा म्हणजे तांचे चर्च हाका वॉलंटियर्स आसा तांचे पार्किंग स्पेशली
हेलिपॅड जें आसा थंय तांचे पार्किंग वेवस्था केल्ली आसा. सगळ्यां कडेन मागता जेन्ना तांणी ह्या दर्शनाक येतले जावं हाका एक्सपोजिशनाक येतले तांणी गाडी सवकास चलोवची. जर येता आसतना कॅर घेवचें कित्याक रस्त्यार गर्दी आसतली. टू व्हिलराक तांणी हेल्मेट घालचें आनी ट्रॅफिक पुलिसाक कॉपरेट करचें. आमी सगळे स्टाफाक ब्रीफ केलां की तांकां म्हायती दिवपाक खंय पार्किंग आसा कितें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.